पळय हांव एक पॉलिटिशियनूय म्हणून येवंक ना आनी एक एक्टिविस्टूय म्हणून येवंक ना. अमित पालेकर म्हजो गुड फ्रेंड आनी आमी पयले सुटे एकामेकांक जाय. आयज ताका इन सॉलिडरिटी हांव ताका सपोर्ट करपाक येयला, कालूय येयल्लो. ह्या कित्याक लागून जो मनीस ह्यो आपणाचो एक प्रूफ म्हणून दिता, ह्यो विटनेस कोण म्हणून दाखयता तेचेर आनी त्या हेचेर दाखयलेले आसतना तो तर जे मनीस हितून ते कॉन्टेंट्स आहा पळय तेंचे तर इन्क्वायरी जायना आनी जो पळय दिता विटनेस म्हणून दिता तेकाच ते इन्क्वायरी जाता हें केल्लें. पूण हितून ह्या हेचेर सोडपाचो हांव म्हणटा जें पळय हें आतां पळय सगलो ह्यो ड्रामा चल्ला त्या सिद्दीकीक एक्सकॉर्ट करून भायर करून पोत्तून ताका धरून आनी 3 दिसांनी पोत्तून दुसरो व्हिडिओ सरफेस जावन आनी 3 आमचो गोवा गव्हर्मेंटाच्या प्रेसाच्या पारमणे की ताका 2 दीस दवरलेलो ते आनी काल सरफेस जालो म्हणजे हें सगळें म्हाका म्हजे हितून दिसता की हेंचे पळय खुलासो जावपाचो आसलो गॉडफादर आनी गॉड मदराचो हेचे कॅश फॉर जॉबाचे स्कॅम हें दामपाक हें सगळें नाटक आनी हो ड्रामा जाल्ल्या कडेन आहा. त्याच बद्दल आनी एक सांगूंक सोदता हांव की ह्यो आतां सगळो घडबड जावन हें सगळें डायवर्शन जावन जे भुतानीचो पळय प्रोजेक्ट आहा तें काडटा भुतानीचो पळय प्रोजेक्टाचेर आहा ते आतां कोर्टान गेल्याक आमकां रिलीफ दिवची म्हणून. सो हें आतां कितें चलता हें सगळें एका सायडीन पेज घालपाचो आनी दुसऱ्या सायडीन हें दुखोवपाचो म्हणटा पळय तो हो पेज जाल्ल्या कडेन आहा. पूण हेतून हें सगळें मेळोन एकठांय जावन हें आमकां गोंयकारांक पिशें कोत्ता पळय तें दिसता.